सर 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 मैं अमित शाह सराक मैं डिफेन्स मिनिस्टर मैं कितें डिस्कस जालें आयज इश्यू सगळे ते म्हणजे खूप दिसाच्या उपरांत हांव स्वता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आनी अमित शाहजी हांचे अपॉइंटमेंट रिगार्डींग राज्यांतले वेगवेगळे विशय जे डेव्हलपमेंट जे आसतले गव्हर्मेंटाचे आसतले 15 फायनान्स कमिशन येवन गेल्या उपरांत हे सगळे म्हणजे रिगार्डींग टुरिजम हे सगळे विशय PM-HM आनी पॉलिटिकल इश्यूज ती डिस्कस केली. म्हज्या बरोबर आमचे पार्टीचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष दामू नाईक हे आशिल्ले उलट तांच्या बरोबर हांव पर्सनली आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी हांकां मेळ्ळो. ते पर्सनली BL संतोषजीकूय मेळ्ळे पार्टीचे. एकंदर म्हणजे कशें हांव सरकारांतली काही कामां आनी अध्यक्ष आमच्या पार्टींतले काही विशय हे दोनूय घेवन वेगवेगळ्या लिडरांक मेळ्ळ्या. तशें सरकार आनी पार्टी दोनूय जाणां एकाच हेजेर आसता तेन्ना तें स्मुथली आनी बरें चलता. सर MOEFकूय मेळ्ळा तुमी मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट हय हांव फायनान्स मिनिस्टर परत एनवायरमेंट मिनिस्टर हांकांय मेळ्ळो. जे एनवायरमेंट रिलेटेड जे वेगवेगळे इश्यूज आशिल्ले इन्क्लुडींग द सावंड पोल्युशन जो म्हणटा तेजेर आनी फायनान्स मिनिस्टराक 15 फायनान्स कमिशनान जे आमी 16 फायनान्स कमिशनान जे आमी डिमांड केला सेम परत एकदा थ्रेशोल्डूय बी सांगपा खातीर काय ना. सर कितें चेंजीस बिंजीस कितें रिशफल बी कितें एनीथींग ऑन द कार्ड एज ऑफ नो